नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमगाचो येवकार। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीची सगळ्यांक हुनरीक परबी भेटयत हांव दिप्ती काकोडकर। लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। सोमारा मडगांवच्या पोरण्या रेल्वे स्टेशनार जखमी अवस्थेत सापडली एका दादल्याची कूड। तपासात बारीक कारणां खातीर वाद चल्ल्याचे उक्ताडार पुलीस घेतात सोद। हुंड्या खातीर छळ करून बायलेक आत्महत्या करपाक केले प्रवृत्त सुजित कुमार दुबे आड म्हार्दोळ पुलिशेन गुन्यांव केलो नोंद। आवाज प्रदूषणाचो मुद्दा घेवन हणजूणचे लोक परतून पुलीस स्टेशनार। व्हडल्या आवाजात चलपी संगीत पार्ट्यांचेर कोणाचेच ना नियंत्रण, लोकांचो आरोप। दियोदिता फर्नांडीस खून प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन दोगांक केली अटक। दोगांकूय 10 दिसांची पुलीस बंदखण। साखळेचो हिस्ट्री शीटर सतीश गांवसाक मुंबय अटक। दुबयच्यान येतना मुंबय विमानतळाचेर दिवचल पुलिशेन घेतलो ताब्यात। आणि गोंयभर गोकुळाष्टमी मनयली व्हडा उमेदीन। जायते कडेन जाल्यो खासा कार्यावळी। नार्वेच्या पंचगंगेच्या तीराचेर भरल्या अष्टमीची जात्रा। आता खबरो विस्तारान। सोमारा मडगांवच्या पोरण्या रेल्वे स्टेशनार जखमी अवस्थेत एका दादल्याची कूड सापडली। पुलिसेक म्हायती मेळटाच तांणी ताका ताकतिकेन हॉस्पिटलांत व्हेलो, मात दोतोरांनी मरण आयिल्ल्याचे कळीत केले। पुलिसांच्या तपासात दोगा कामगारांमदी बारीक कारणांक लागून जाल्ले झगड्यात ह्या कामगाराचेर सुरी हल्लो जाल्लो। सध्या मडगांव पुलीस दुसऱ्या कामगाराचो सोद घेतात। पुलिस स्टेशन वयल्यान आमकां एक मेसेज मेळ्ळी की एकटे मनशाक मारून उडयलें। आमी पळयतरीच आमकां कळ्ळें की एक 2 जाण लेबर ती झगडटाले आनी एकट्यान ताका चाकू चेस्टाचेर चाकू मारून ताका मारलो म्हणून। तेजे पयलीं आमी ताका आमचे पुलिसीन गाडयांत घालून ताका आमी इमिजिएटली आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो। थिंगा कळ्ळें की तेजे डिक्लेअर डेड। मुखाल्ल्यात आमी बाकीचे केस बीस रजिस्टर करून सध्या अजून कोणाक गेलो ना। आमची सद्याक फॉर्मालिटी चालू आसा। वळख पटल्या सर तेगेली? वळख पटला आमी तेजो कोण तो आमी सादारण अशी वळख पटला। आमी आमचे स्टाफय लायला। आमी चड जाता तितले बेगीन ताका आमी कस्टडीन घेतले। आयज सकाळ फुडें मडगांव पुलीस स्टेशनाक एक कॉल आयलो आनी त्या कॉलाक म्हणलें की कॉलाचेर सांगलें की हांगा एक लेबराचो खून जाल्लो आसा, लेबराक घायल केल्लो आसा। त्या बरोबर मडगांव पुलीस स्टेशनाची टीम हांगा पावली आनी तांणी पळयलें की एक लेबर रक्ताच्या थारोळ्याक हांगा लोळटालो आनी ताका सोमतोच तांणी गाडी हाडून हॉस्पिटलांत गेलो, थंय ताका डेड डिक्लेअर केलो। मेळिल्ली म्हायती प्रमाणे हांगा आनी एक ताजो पार्टनर जो लेबर आशिल्लो ताणें ताका चाकू तोपलो आनी बारीक क्षुल्लक कारणां वयल्यान हो वाद जालो आनी ताजो मर्डर जालो। सध्या मडगांव पुलीस ह्या प्रकरणाची तपास करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरंग प्रभू मलकणेकर। हुंड्या खातीर बायलेचो छळ करून तिका आत्महत्या करपाक प्रवृत्त करपी सुजित कुमार दुबे हाच्या आड म्हार्दोळ पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला। ह्या प्रकरणात ताका बेगीनूच अटक करतले अशी म्हायती पुलिशेन दिल्या। ही आत्महत्येची घडणूक मे महिन्यात घडिल्ली। मे महिन्यात सुजित कुमार दुबे ह्याच्या घरकान्नी बाणस्तारीक हांगा आत्महत्या केल्ली आनी अशी समजली की ताका लग्न जाल्यार 2.5 वर्सां जाल्ली आनी 2.5 वर्सां पयलीं जी कोण घरकान्न कोणी मरता भायर मरता जाल्यार तेजे तपास जो आसा तो डेप्युटी कलेक्टरा अंडर येता आनी त्या नुसार डेप्युटी कलेक्टरान तपास केलो आनी फोंडा म्हाड्डोळ पुलिसांनी बी तपास केलो आनी हेजी जो निष्पन्न जाल्या ती की सुजित कुमार दुबे हो ताका हुंड्या खातीर भरपूर छळ करतालो। ताका बेजारून ताणें आत्महत्या केली आनी त्या आत्महत्येक ती प्रवृत्त केल्ली म्हणून ताजेर गुन्हा नोंद केला आनी म्हाड्डोळ पुलीस आहा ताका केन्नाय अटक करपाची शक्यता आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर म्हाड्डोळच्यान एकनाथ खेडेकर। आवाज प्रदूषणाचो मुद्दो घेवन हणजूणच्या लोकांनी परतून पुलीस स्टेशनार धांव मारली। कितल्योश्योच कागाळी करून लेगीत व्हडल्या आवाजात चलपी संगीत पार्ट्यांचेर कोणाचेच नियंत्रण ना। राती 10 उपरांत व्हडल्या आवाजात संगीत वाजोवपाक बंदी आसून लेगीत ह्यो पार्ट्यो कश्यो चलतात असो प्रश्न लोकांनी उपरासला। राती 10 उपरांत व्हडल्या आवाजान संगीत वाजोवपाक बंदी आसा।
उच्च न्यायालयानूय गोंय सरकाराक तसो निर्देश दिला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान राती उसरा मेरेन चलपी संगीत पार्ट्यांचेर कारवाय करतलो म्हणून सांगिल्ले, पूण प्रत्यक्षात खंयचे कडेन कांय ना. फाटले कितलेशेच दीस जाले हणजूण आनी बागा वाठारांत व्हडल्या आवाजान संगीत पार्ट्यो चलतात. ह्या पार्ट्या आड आवाज काडून लेगीत पुलीस कारवाय करपाक फाटफुडें करतात. अशें कित्याक असो प्रस्न थळावे लोक उपरासपाक लागल्यात. It was so loud that my bed was shaking even in the night. I was complaining from 10:30. I actually paid a ticket and sent somebody in the concert to take videos. Nothing was happening. Finally at 3:30 I came here in my night clothes. They were not willing to listen to me. And I finally said I'm not leaving. And then they made one phone call. Obviously the van was at the location and within a few seconds the noise was shut down. So if the police wants to shut the sound down, they can. Yes. But this is not happening. Passing of the buck is taking place. There is clear orders from the High Court and the judiciary does not need to interfere in an administrative function. The police's job is to stop this and they can do it very easily. But it does not happen. We the citizens are made to go pillar to post and leave all our work, leave our families and come here and protest. Why? Because they are not doing their job and this should be very clearly understood by everybody. That the police is supposed to take action. We are also allowing time because the PI is recently joined. We cannot pressurize him also to take stringent action. So today we are leaving peacefully. Even otherwise we would leave peacefully only. But we are very hopeful that a new PI brings in a new change. We don't have anything against PI Paresh, but it was difficult perhaps for him to maintain two police stations at the same time. So we understand that. We understand the shortcomings that departments face. So we are hopeful that the courts and the authorities will grant us some relief so that we can sleep for continued durations. And like we have questioned where is the noise pollution register and where is the if a complaint was made, was there an FIR registered? All these we have a lot of questions, but we don't know. It's not that we don't have answers. It's that we don't know whom to ask. Because the only way we can ask is through an RTI. But the problem is once we get the RTI reply, what do we do with that reply? Do we all have to individually run to the court? Do we all have to seek only judicial help and no other help from administration like it was said before? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दियोदिता फर्नांडीस खून प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन आकिब उर्फ अमन शौकत खलीफ मूळ रत्नागिरी आणि निखिल चंद्रकांत राजे हांकां हणजूण पेट्रोल पंपा लागसार अटक केली. फाटल्या 3 दिसांच्यान कळंगूट पुलीस ह्या दोगांचो सोद घेताले. नायकावाडो कळंगुटे मेल्ले अवस्थेत सापडिल्ल्या दियोदिता फर्नांडीस हिचो गळो आवळून खून केल्लो. पोस्टमार्टम रिपोर्टात ही गजाल उक्तडार आयिल्ली. खून करून पळून गेल्ल्या अमन शौकत खालीफ आणि निखिल चंद्रकांत राजे हांची पुलिशेन वळख पटयल्ली. फाटले 3 दीस पुलीस तांचो सोद घेताले. निमणे ते हणजूण पेट्रोल पंपा लागसार पुलिशेच्या हातीक लागले. पुलिशेन आयज तांकां कोर्टात हजर केल्ले. कोर्टान दोगांकूय 10 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. कळंगूट नायकावाडो हांगासर बेल्सन अपार्टमेंटाच्या 3rd फ्लोराच्या फ्लॅटात एका महिलेची डेड बॉडी सापडल्याची बातमी कळंगूट पुलीस स्टेशनाक कळताच कळंगूटचे पुलीस घटनास्थळी पावले. तेंच्यांनी जी डेड बॉडी आसा तेची पंचनामा केलो आनी इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केलें. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना अशें कळण्यात येयलें की ही जी डेड बॉडी आसा ती आसा दियोदिता फर्नांडीस 64 इयर्स. ही बायल आसा रावपी म्हापसा हांगासरली आनी कळंगूट हांगासरल्या बेल्सन अपार्टमेंटान तिचो एक फ्लॅट आशिल्लो 3rd फ्लोराचेर. त्या फ्लॅटाचें खंय तरी रेनोवेशनाचें काम सुरू आशिल्लें आनी तें काम पळोवपा खातीर दियोदिता फर्नांडीस आयिल्ली. अशें कळण्यात येता की जेन्ना ती लेट नायट 12 जाली 1 जाली तरी ती म्हापसा हांगासर आपल्या घरा पावना. तिजी जी केअर टेकर आशिल्ली तिणें आपल्या टॅनंटाक तशेंच पुलिसांक कळयलें आनी जेन्ना टॅनंट आनी पुलीस आसात ते जेन्ना ह्या फ्लॅटाचेर तिका पळोवपा खातीर पावले तेन्ना तिजे जे फ्लॅटाचें दार आशिल्लें तें बंद आशिल्लें. जेन्ना टॅनंटान हें दार ओपन केलें आनी तेन्ना भितर वचून पळयलें तेन्ना ते दियोदिता फर्नांडीस जी आसा ती लायिंग कंडिशनान पडिल्ली. जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आशिल्लें पुलीस
पुलिसांच्या मुखार असो एक प्रश्न आशिल्लो की ही जी डेड बॉडी आसा ती एक नॅचरल डेथ आसा काय एक सस्पेक्टेड मर्डर. जेन्ना कलंगूटच्या पुलिसांनी ही डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेली आनी अखेर काल जेन्ना पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयलो तेतून अशें स्पश्ट जालें की दियोरिता फर्नांडीस जी आसा तिचो खंय तरी स्ट्रँग्युलेशन गळो दाबून खंय तरी मर्डर केल्ल्याचें स्पश्ट जालें. कलंगूट पुलिसांनी जेन्ना ह्या मर्डर केसी फाटल्यान आपली शोधाशोध जी आसा ती आनी जोरान केली आनी जो अक्यूज आसा ताच्या शोधात सुरवात केली. काल अशें कळण्यात येयलें की लेट नायट हिच्या फ्लॅटाचेर दियोरिता फर्नांडीसाच्या ज्या फ्लॅटाचेर जे काम आशिल्लें तेंचेर खंय तरी दुबावीत म्हणून ह्या दोगांय अक्युजांक शोधाशोध केली आनी अखेर कलंगूट अंजुना वागातोर पेट्रोल पंपाचेर जे अक्यूज आसा आकिब शौकत आनी निखिल चंद्रकांत शेटे हाका कलंगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतले. अशें कळण्यात येता की हे जे दोगूय अक्यूज आसात ते खंय तरी जे दियोरिता फर्नांडीस आशिल्ले तिच्या फ्लॅटाचे खंय तरी ब्रोकरेज खंय तरी हेराफेरी अशें ब्रोकरेजाच्या कमिशनाच्या पयशांक लागून खंय तरी हो मर्डर तिचो केल्याचें स्पश्ट जाता. जे अक्यूज आसा दोगूय त्या अक्युजांक कलंगूट पुलिसांनी आयज JMFC कोर्टांतल्या मॅजिस्ट्रेटा कडेन प्रोड्यूस केले आनी अखेर तांकां 10 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स देहा वसंत. साखळीच्या नावडगे गुंडाक दिवचल पुलिशेन मुंबयच्यान अटक केली. फाटल्या 2 वर्सां सावन बेपत्तो आशिल्लो सतीश गांवस हाका दुबयच्यान येतना मुंबय विमानतळाचेर अटक जाली. सतीश गांवसाचे आड कितलेशेच गुन्यांव नोंद आसात. वेगवेगळ्या गुन्ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिसेक वॉन्टेड आशिल्लो आणि फाटल्या सुमार 2 वर्सां पासून फरार आशिल्ल्या हिस्ट्री सिटराक निमाणे एकदाचो धरपाक दिवचल पुलिसेक येस आयले. सतीश गावस अशें ह्या हिस्ट्री सिटराचें नांव आसा आनी 2 वर्सां पयलींच्यान तो सांखळे वाठारांतल्यान फरार जाल्लो. हिस्ट्री सिटर सतीश गावस हो विदेशात पळून गेला अशी खबर पुलिसेक मेळिल्ली. ताचे विशीं वेगवेगळ्या विमानतळ प्राधिकरणांक माहिती धाडिल्ली. हिस्ट्री सिटर सतीश गावस हाचे आड वेगवेगळे 9 गुन्यांव नोंद आसात. तशेंच NIA कायद्या खाला ताचे 8 राज्यांतल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांत केसी सुरू आशिल्ले. तो फरार आशिल्ल्यान फाटल्या 2 वर्सां पासून पुलीस ताचो सोद घेताले. दुबयच्यान परतना मुंबय विमानतळाचेर पुलिसेन ताका अटक केली. मुंबय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मजतीन दिवचल पुलिसेन ही कारवाय केली. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उपअधीक्षक सागर इकोस्कर आणि पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस टिमीन ही कारवाय करून ह्या हिस्ट्री सिटराक धरपाक येस मेळयले. हिस्ट्री सिटर सतीश गावस हाका धरिल्ल्यान दिवचल पुलिसेचे सध्या अभिनंदन जाता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हिस्ट्री सिटर सतीश गावस हाका रिमांडा खातीर सोमारा दिवचलच्या न्यायालयांत हजर करतले अशें कळटा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कृष्ण जन्माष्टमी म्हळ्यारूच गोकुळाष्ट गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली. गोकुळाष्टमी निमतान गोंयभर जायते कडेन कार्यावळी जाल्यो. नार्वेच्या पंचगंगेच्या तीराचेर अष्टमी निमतान जात्राय भरल्या. जात्रे खातीर भाविकांनी गर्दी केल्या. गोकुळाष्टमी निमतान नार्वेच्या पंचगंगेच्या तीराचेर जात्रा भरल्या. हे जात्रे खातीर भाविकांनी गर्दी केल्या. पळयात. दुसरे वटेन गोकुळाष्टमी निमतान इस्कॉनान मोरजे खासा कार्यावळ घडोवन हाडली. हे निमतान सांस्कृतीक कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. तशेंच मांद्रेच्या न्यू इंग्लीश प्राथमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी वेशभूषा करून फेरी काढली.
ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत पर्यटन म्हळ्यार फक्त दर्यावेळो न्हय, तर एका मतदारसंघात आशिल्ल्या देवळांचो इतिहास तांचे म्हत्व पर्यटकांक कळपाक जाय. ह्याच हेतान सरकारान हिंटलँड टुरिझमाची संकल्पना हाडपाचो विचार केल्लो आसा, अशी माहिती गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकारान दिली. देखून हातूंत आसपाविल्ल्या देवळांचे नूतनीकरण करून पर्यटनाक चालना दितले अशें ह्या वेळार अध्यक्ष गांवकारान सांगलें. एक विषय कसो आसा की पयलीं सुरवातीक म्हाका सुद्दां पयलीं म्हाज्या भुरगेपणांत दिसतालें की टुरिझम आनी तातूंत म्हणटा पर्यटन म्हणल्यार फक्त कशें आसा की दर्या कडेन वचप आनी दर्याचे वेळेर वचप आनी येवप. पूण आतां जे पळय हिंटरलँडाक जो पळय विशय पळय आसा न्ही, आनी लोक आतां जे पळय आसा पळय स्पिरिच्युअल टुरिझमाचो जो पळय वयता तो सांगता त्या मतदारसंघात आसलेलीं देवळां खूब वर्सां पयलीं ती तुमकां खबर आसतली की तांबडे सुर्लाचें जें आमचें महादेवाचें मंदीर पळय आसा न्ही तें कदंबाकालीन मंदीर तें. ती देवळां जी पळय आसा पळय न्ही ती थोडेशें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कडच्यान 100 वर्सांचे पयलींचे देवळां आमची पॉलिसी आसा की पयलीं आसलेलें देवूळ समज रिनोवेट करप आनी ती संस्कृती आनी तें आसतली थंय आसलेलें तें मोन्युमेंट बी जाय टिकोवन उरून तें कोणाक येता तेंकां पळोवपाक मेळटलें. आमी एक 2-3 गजाली जशें आमी प्रश्न केलो तसो की देवळाच्या माध्यमांतल्यान जे पळय जावपाक जाय पळय म्हणटली आतां सांगता तुमकां हांव तुमकां थंय हात लावपाक ना थंय तांबडे सुर्ला आर्किओलॉजीचो विशय आसा. इतले लोक थंय येता, इतले लोक वयता पळोवपाक, लोक सामके हॅप्पी जाता, सरप्रायज जाता आनी थंय कितें आसा की एक पॉझिटीव एनर्जी दिसतली तुमकां कितें जाल्यार. त्याच प्रमाणे आमी केल्लें आसा आमच्या किल्लपाल लाबाळ पंचायतीक सावड्डे मतदारसंघात सातेरी पिसाणीचें देवूळ खूब थंय रिनोवेशन जालो आसा. आमी दत्ता महाराजाचे आमी सावड्ड्या एक दुर्गळा म्हणटा थंय एक मंदिराचें आमी हें करता, रिनोवेशन करता. आमी बेताळाचें आमी धड्यार रिनोवेशन करता. बाकीची सगळीं बारीक बारीक देवळां जी पळय आसा ती आमी करीत येयल्यात. वेदर ते आमी पॉलिटिशियन म्हणून आमदार ना आसा तो ना तें ना, तें आमी करीत आसा आनी लोकांक हें पळोवपाक मेळटा. आनी त्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता लोक एकदां जर गेले जायत न्ही जाल्यार शांत ज्या जाग्याचेर जागो आसा तेन्ना तांकां खूब आवडटलें, तेजो फायदो जातलो अशें दिसता. दवर्ली पंचायत वाठारांत सुमार 80 परस मायज बेकायदेशीर घरां बांदल्यात. खंय कर्नाटकाच्या हबीब बेल्लारी नगर नियोजन खात्या कडल्यान परवानो घेवन 6 बेकायदेशीर घरां बांदल्यात. दुसरे वटेन कोमुनिदाद पंचायतीक सहकार्य करिना म्हणून सरपंच सांगता. दवर्ले पंचायत वाठारांत 80 परस मायज बेकायदेशीर घरांचे बांदकाम जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हातूंत कर्नाटकाचो हबीब बेल्लारी हाणें नगर नियोजन खात्या कडल्यान परवानो घेवन 6 बेकायदेशीर फ्लॅट बांदिल्ल्याचे थळावे सांगतात. हातूंतली 42 घरां मोडपाचे आदेश आसून लेगीत न्यायालयान ताका स्थगिती दिल्या अशें एंड्रू रिबेलो म्हणटा. जेन्ना हरकुलान नियासो आसतना 42 डेमोलिशन हाडली ते गेले एपिला गेले. आता ते म्हणटाय तेणी स्टे हाडिल्या. कुमदाद लँड प्लस 18K 7/2A हबीब बळ्ळारी मुट्टेणे बिल्डींग बांदल्या. तेका DCPचें लायसन्स मेळ्ळा. ग्रावंड फ्लोर पार्किंग 1/1 बिल्डअप आनी 3rd फ्लोरूय तेणे बिल्डअप केला. आनी सेक्रेटरी इन्स्पेक्शनाक जेन्ना गेलो तेन्ना सेक्रेटरी तो सांगता आपूण 6 फ्लॅट इलिगल बांदले. म्हणजे कपसतात पळय कुमदाद आमगेली 7/3 तेजें इन्स्पेक्शन जालें आनी त्या दिसा तुमकां खबर आसतली हांवें व्हिडिओ व्हायरल केला. म्हाका खबर ना, म्हाका ते सगळे कर्नाटकाचे मनीस मारपा येयले एकठांय बायलां बी. तें हबीबागे तोकली आनी कोणाली न्हू. आनी हांव कितें म्हणटा तितून मरे 2 नांव आहाय, एक हबीब बळ्ळारी एक कादर दुकानदार म्हणून. कुमदाद आमगेली गांवच्याली आमगे MLA पासून उलयला थिंगा की कुमदाद आमकां गांवच्यांक ढोलकारांक मेळपा जाय आनी भितर पालीच्या लोकांक मेळपाक जाय. पूण हे भाशेन कुमदादे कर्नाटकाचे लोक येवन तरी तो ठावपाक लागले. आतां तांकां कुमदादीचोच मनीस म्हणटा ते लिगल म्हणून. अरे 18K जमीन लिगल जाता. तो म्हणटा पळय लीज आशिल्ले कायदो खंय चेंज जालो. कोड ऑफ कुमदादीचेर खंयच कायदो चेंज जालो ना. आमी खूब फावटी हो विशय कम्युनिदादीच्या निदर्शनाक हाडून दिलो, मात कम्युनिदाद दुर्लक्ष करता अशें सरपंच साईश राज्याध्यक्ष म्हणटा. कम्युनिदादीन पंचायतीक सहकार्य करचे असो थाराव पंचायतीन घेतला. तो महसूल सचिवाक दितले अशें सरपंचाचें म्हणणें. जे इनलिगल कन्स्ट्रक्शन्स कोमुदार लँडा भितर आयिल्ले आसा हाचे पयलीं हो विशय प्रत्येक वेळा पंचायती भितर येतालो. पूण आमी कोमुदादीक लेटर करप, कोमुदाद केन्नाच ते पळोवपाक येवप न्ही. पंचायतीचें काम आसा की गांव स्वच्छ नितळ आनी सुंदर दवरप, इनलिगल गोश्टी करपाक दिवप न्ही. ताचे खातीर हांवें आज रेजोल्युशन घेतलें की रेव्हेन्यू सेक्रेटरीक हाचे फुडें आमी सांगतले की तांणी ताबडतोब
जे कोमोदाक आमकां सपोर्ट करना तांकां सपोर्ट करपा लावचो, इन्स्पेक्शन करपा लावचें आनी जाता जाल्यार जे इनलिगल गोश्टी गांवांत जाता ताजेर SIT फॉर्म करची म्हणून. दवल्ले ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सनबनाक खर विरोध जालो. त्या भायर पंचायत तुमच्या दारी हो उपक्रम थारोवपाचे पंचायतीन थारायला. जे गांवाक जाय आनी गांवाक जे नाका ताचे खातीर हांव गांवकारां बरोबर आसा. गांवाच्या लोकांनी आज रेझोल्युशन घेतलें सगळ्यांनी मेळून की आमकां सनबर्न साऊथ गोवा नाका, नॉर्थ गोवा नाका. त्या रेझोल्युशनाक हांवें सपोर्ट केला. हय, पंचायत तुमच्या द्वारी हो एक कॉन्सेप्ट घेवन हांव येता. पंचायतीचे पयर आमी तें घेतलें की प्रत्येक वॉर्डान ही पंचायत पावची. पंचायतीचे रायट्स कितें आसा, पंचायती थ्रू आमकां कितें मेळटा, पंचायतीक येवन टॅक्स कसो भरप, त्या दृश्टीन हांवें आतां 31st एक कार्यक्रम दवरलो आसा. भीमा पाटीला सयत, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. स्वताचो व्यवसाय असल्यार कोणूय वेबसायट तयार करू शकता, मात दूधसागर धबधबो रान राखीव वाठार आशिल्ल्यान हो प्रकार सुरू जावंक शकना अशें GTDCचे अध्यक्ष आनी धारबांदोडेचे आमदार गणेश गांवकार हांणी स्पश्ट केलें. तशेंच अर्दवट अभ्यासावेल्यान कुळे टूर ऑपरेटर्सांची दिशाभूल करची न्हय अशी शिटकावणी आमदार गणेश गांवकार आनी दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांकां दिल्या. MP साऊथ गोवा जो पळय उलयला की हॉटेल आसा, हॉटेलाचेर वेबसायट येता आनी हें अशें कित्याक करता, हितून हें तरी हें आसा तें आसा म्हणून जर तो उलयला जाल्यार तो व्हिडिओ तुमकां आमी शेअर करता. तर सायट कोणाच्यानूय करपाक जाता आनी कोणें सायट करून घालपाची ताका प्रॉब्लेम ना. हांव जर समज म्हागे हॉटेल आसत न्ही, म्हज्या हॉटेलाची सायट, हांव तेजो ओनर, हांव ताका लोकांक सर्वीस दितलो की तितलें सगळें करता. हांगा कशें आसा ह्या गोश्टीचेर आमी ज्या जाग्यार पळय वयता एक्टिविटी करपाक, ती एक्टिविटी करपाची जी पळय कंप्लीट एरिया आनी तेजे ओनर कोण आसा, तेजो ओनर गव्हर्मेंट वायल्ड लायफ फॉरेस्टाचें आसा. आतां ते जर समज जर वायल्ड लायफ जर फॉरेस्टां आसा जायत जाल्यार ते कोणी ती सायट बीट करपाक दिना असो आमचे हेतून ना. ते पयलीं चलतालें न्ही, ते चलतालें तें परत कितें जालें, हें सगळें म्हणजे स्ट्रीमलायन करपाक सरकारान जे पळय स्ट्रीमलायन करपाची जो पळय इश्यू घेतलो तो घेवपा फाटल्यान कारण कितें आसा की कोणाच्यो जे पळय गेस्ट येता थंय तेंचे भायल्यान सगळ्यो ज्यो पळय त्यो कंप्लेनी तक्रारी तेंचे कितें आसल्यो त्यो डायरेक्ट टुरिजम डिपार्टमेंटाक न्हय जाल्यार हांव चेअरमॅन म्हणून टुरिजम कॉर्पोरेशना येतालें आनी ते येयल्ले कारणान कितें जातालें की कित्याक लागून हो प्रॉब्लेम आसा आमी पळयताले. मागीर कितें जालें थंय ते अशें करून सगळें कंप्लीट बुकींग करपाचो विशय आसा तो दलाली जावपाक लागली. काही लोकांच्यो तक्रारी जाल्यो पुलिशेन. हें सगळें एवॉयड करपाक लागून कितें केलें, हें सगळें एवॉयड करतलो जाल्यार कशें करताले, तर सरकाराच्या डायरेक्शना प्रमाणे आमी तें ऑनलायन बुकींग करपाचें ठरयलें. तें चालूय आसलेलें आनी त्या लोकांक विश्वासाक घेवनूच केलें. जे पळय कोण कमिटी आसलेले तांकां कॅप्टनाक सांगपाक सोदता की तेणी हे सगळें स्टेटमेंट करचे पेक्षा व्हडले उलोवचे पेक्षा तेणी कितें करपाक जाय, तें पयलीं सगळें समजून घेवपाक जाय आनी समजून घेवन ह्या लोकांक आमी कशे पद्दतीन बरेच सेवा दिवपाक शकतले टुरिस्टांक, एज वेल एज ह्या आमगेले जे पळय आसा स्टेक होल्डर तांकां कितें दिवपाक शकतले, हे थोडेशें जर तेणी जर केलें जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता तें चड बरें जातलें. कित्याक तो उलयला त्या कोतान म्हाका दिसता की तेणी हेजेर अभ्यास कांय करूं ना, अभ्यास केल्या शिवाय तो उलयला. आयतारा जाल्ले चिमल ग्रामसभा युनिटी मॉलाच्या विशयावेल्यान बरीच तापली. थळाव्या लोकांनी युनिटी प्रकल्पाक खर विरोध केलो. पंचायतीक ह्या नव्या प्रकल्पाविशीं कांयच म्हायती नाशिल्ल्याचें सरपंच संदेश शिरोडकर हांचें म्हणणें. आयतारा चिंबल ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा जाली, मात युनिटी मॉलाच्या विशयावेल्यान ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाक ग्रामसभेत पुराय विरोध केलो. तशेंच चिंबलान येवपी प्रकल्पाविशीं म्हायती पंचायतीत थळाव्या कडल्यान मेळ्ळा अशें सरपंच संदेश शिरोडकारान स्पश्ट केलें आनी आपलो तेंको सदांच थळाव्यांक आसतलो अशें सरपंच शिरोडकार हांणी आश्वासन दिलें. ज्या जाग्यार युनिटी मॉल येता थंय पयलीं IT डिपार्टमेंट IT पार्क प्रपोज केलो. सो त्या वेळार आमी संपूर्ण जे आमचो गांवचो लोक जो आसा आमचो IT विरोध नासलो, पूण जे तळें जे आसा येदें व्हडलें आमचें जेचें उदक पयलीं पणजेक सप्लाय जातालें आनी कितें येदें व्हडलें तळें आसा
थंयसर तो हाडप चुकीचो आनी ताका लागून आमची बायोडायवर्सिटी काबार जातली हें सगळें जातलें अशें म्हणून आमी केन्ना विरोध केलो. सगळे लोक आसा ते आमचे बरोबर रावले आमचे. आनी हें करता करता आमी कितें केलें सांगपा BMC फॉर्म केली. BMCच्या मार्फत आमी ते आमचे गांवचे सगळे हें आसा PBR म्हणटा तो तयार केलो. वेटलँड करून घेतलें. आतां वेटलँड करून घेतल्या नंतर जवळ जवळ आमकां 1,80,000 सुमार जागा आमकां थंय मेळिल्ली आसा आउट ऑफ 4,25,000. आतां बाकीची जी उरिल्ली जी जागा आसा तेचेर ह्या आमच्या रोहन खंवट्याची नजर आसा आनी तो थंयसर त्या केन प्रकारे थंय ताका कसोय तरी प्रोजेक्ट जो हाडपाचो आसा आनी ताजो त्या शिवाय ताजो वेस्टेज इंट्रस्ट वेगळो आसा बाकीची प्रॉपर्टी. हें म्हजें हें आसा म्हजो स्टेटमेंट आसा. तर आमचें अशें म्हणणें आसा तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी भर पावसान थंय झाडाची कत्तल करपाक सुरवात केली विदावट गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. थंय आमी तांकां स्टॉप केलें. स्टॉप केल्या नंतर तांकां विचारलें आमी तुमचे कडेन परमिशन आसा कांय ना म्हणपाक लागले. कळ्ळें न्ही. गोवा कितें आमचो जो एनवायरमेंटल असेसमेंट कमिटी आसा हेंचे कडेन बाबा तुमचे कडेन हें आसा कांय ना म्हणपाक लागले. मागीर जालें अशें आतां थंय मागीर बाकीच्यांनी फॉरेस्टाचे हेणी येवन पळयलें आनी कितें तांकां सांगलें हें आसा तें चुकीचें तुमी केलें आमचें परमिशन घेवंक ना. तर आतां तुमी जाण आसतले एक 7-8 दिसां पयलीं तेंच्यांनी हें केलें टेंडर फ्लोट केलें. टेंडर फ्लोट कितें आसा की जवळ जवळ तें 36 सुमार जे आसा म्हणजे युनियन टेरिटरी आनी स्टेटीचे म्हणून तो सगळो हें आसा थंय ते हाडपाक करता ते. आनी मजा कशी आसा सांग पळय आमकां थंय बफर झोन मेळ्ळो आसा. जेन्ना वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केलें तेन्ना आमकां 50 मिटर बफर झोन मेळ्ळो आसा. आनी त्याच बरोबर तेच्या भायर थंय इन्फ्लुएन्शियल जी एरिया आसा ह्या तळ्याक लागून पळय तळ्याची एरिया जी आसा ती अरावंड 52,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा. आनी तुमी जाणा ते तुडुंब भरलेलें आसता. कळ्ळें न्ही. तळ्यान तुडुंब सामकें भरलेलें आसता आनी ताजो उदकाचो जो हें आसा ती वॉलसाण जी आसा कळ्ळें न्ही म्हणजे वॉटर कॅचमेंट एरिया जी आसा काय म्हणजे ते संपूर्ण जी एरिया आसा ते म्हाका एक सांग पळय जेन्ना तुमी 5-6 मजल्याचे येदे व्हडलो ते बिल्डिंग्यो जेन्ना ते काडटल्यो फावंडेशन कितकें घालचें पडटा. आमी आतां गॅरेजी पळयलां पाट्यार गॅरेजी जेन्ना एखादी बिल्डींग 5-6 मजल्याची काडटा तितके वयर येयल्लें आसता तितक्यान तांचें फावंडेशन भितर गेल्लें आसता. आनी जातलें अशें सांग पळय की थंय तुमी हें केल्या नंतर तेंच्यांनी आतां तितून म्हटलां टेंडर नोटिसान की थंयसर म्हणजे कार पार्किंग अंडरग्रावंड आसतलें आनी कितें आसतलें. अरे अंडरग्रावंड जर गेलें न्ही तुमी आमचें तळें जें आसा न्हू तेच्या तळ्याच्या पोंदाक वतले. मागीर म्हाका सांग तें जें आतां तळ्याचो सगळो रिजर्वर जो आसा तेचो कितें उरतलो. युनिटी मॉलाचो हांवें तिका कामगिरी सगल्यांक सांगलें की जो विशय आमकां पंचायतीक काय येवंकूच ना फायल येवंक ना काय येवंकूच ना म्हणून हेजेर आमकां डिस्कशन जालें बाबतींत. आनी हांवें हांकां सांगलां की हेज्या फुड्यान जर म्हाका पंचायती केलेलो जाल्यार म्हाका ग्रामस्थांक सगळ्यांक सांगतलो आनी हांव कामगाराच्या वांगडा रावतलो म्हाका तांकां आश्वासन दिलेलें आसा. तांकां सांगलें की आमकां कांय येवंकूच ना आमी हेजी स्टडी नासतना हांव भितर कितें तुमकां रिप्लाय दिवंक शकत ना की आमकां तरी कळपाक जाय कशें कितें आतां आयज प्रत्येक आमकां सांगता जाय पूण आमी तेजेर कांय डिस्कशन करूंक शकत ना. आमचे कडेन येतलो ती फायल येतली कितें खंय येता मॉल येता कित्याक आयज जी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आसा तर आमकां खबर ना खंय तोंडान सांगता तोंडान कितें आमी कांय रिप्लाय दिवंक शकना म्हणजे ना आमकां फायल येतली तेन्ना आमी डिस्कशन करतली. पूण आतां चिंबल तुका सांगता हांवें आयज म्हणजे गांवकाराक लागून सांगलां की आमकां इंटिमेट कांय करूंकूच ना म्हणजे आयज युनिटी पूण आयज गांवकार आमकां सांगता की सरपंच तो युनिटी मॉल येवपाचें आतां म्हणून आमकां खूब सांगता ते हांव तेजेर सुद्दां डिस्कशन करूंक शकना. पूण एखादो प्रोजेक्ट जेन्ना येता तेन्ना पंचायतीक सांगिनासतना जागा आयडेंटिफाय तेच म्हणटा तेच हांवें तांकां तेच सांगलें तरी आमकां कांय येवंकूच ना पंचायतीचेर डिस्कशन करून कांय वालोर तेन्ना येतलो प्रोजेक्ट फायल येतली तेन्ना आमी डिस्कशन करूया हेजेर. ताका सांगलें कित्याक तेन्ना हांव लोकां मदीं रावतलो म्हणटा हांवें आश्वासन दिलां. पूण कन्सर्न MLA कडेन तुमी हेच्या बद्दल उलयला कितें कसो उलोवंक शकता तूं सांग म्हणजे पंचायतीक इंटिमेट करपाक जाय आमकां. ओके म्हणटा टेंडर ऑलरेडी फ्लोट जाला खंय टेंडर खंय जाला तर म्हाका आमकां सर्वे नंबर ना एरिया हे डिस्कशन जावपाक जाल्यार धांवून हांव भितर तुमकां आन्सर तुमकां दिवंक शकना. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ। पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात।